बली भेटून templan तुझ्या बाबा दरबाराच्या लाना बावडा संगी वर्णिता तुका राया संसाराच्या बाप यामका मोगान पोसो भरपूर काकूळ दाखोवचो वेची शेल्यांक परतून वेंगेन घेवचो सर्वांक कुरपेन बसो. ह्या मिसाची ते सवां हे पुरी आसात. जानेट डिसोजा तिच्या जल्म दिसा अर्गामीस दिता. पीटर आनी सेव्हरीन लोबो, पॉल आनी लीना लोबो तांच्या 43rd वेडिंग एनिवर्सरी दीस अर्गामीस दितात. आल्फ्रेड रोशन डिसोजा ताच्या 39th जल्म दिसा अर्गामीस दिता. जीवन आनी नीथा डिसोजा अर्गामीस. मेलरिक रेबेलो अर्गामीस. जेसन प्रवीण फर्नांडीस अर्गामीस. जॉस्टन मेलरिन शरावो ताच्या जल्मा दिसा अर्गामीस दिता. अलेक्सिस गब्रिएलो ताच्या पयल्या जल्मा दिसा अर्गामीस. रेन्नी कोरिया अर्गामीस. मिल्ली आनी बिशान आनी कुटम कार्मेल मायाक अर्गामीस दितात. तशेंच प्रत्येक इर्द बसोत लिझी डिसोजा, डेनिस अल्मेडा, अनिता कोरेया, ट्रेसी मार्क डिलेमा, सर अत्म्याक सरल्या सर अत्म्याक मेजिता योने फ्रँक, जसिंता पिंटो हिच्या अत्म्याक मेजिता गिल्बर्ट पिंटो, प्रज्वल ब्रँडन लोबो ताच्या 25व्या जल्मा दिसा अर्गामीस. साल्सिया डिसोजा हाच्या 5व्या जल्मा दिसा अर्गामीस दिता. लॉयस्टन आनी स्टॅन्सी, सिप्रियन पिंटो आनी लीना डेसा हांच्या आत्म्याक हेलेन पिंटो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे आसो. क्रिस्ता थंय मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी देवाक कितले चड लागशिल्ल्यान वळखता तितले आमी ताचेर पातयेता. कितली ताचेर पातयेणी तितलो थीर आमचो भावार्थ. आनी भावार्थी मनशां आपल्या जिवितांत कितलेय कश्ट संकश्ट येवं दी ती भियेवची नात, कित्याक तांचो देव सर संकश्टां प्रास व्हरतो म्हूण ती पातयतात म्हणलें सत आयची लितुर्जी आमकां शिकयता. तर आमच्या देवाक गूण रितीन वळखून भावार्थान जियेवंक जाय अशी कृपा ह्या मेसाच्या बलिदानांत मागून घेवया. आमचे सर उणेपण वळखून घेवन ह्या मेसात ते फावते बरी वंटो घेवच्याक आमच्या हातां आमी जोडया, दोळे आमी धांपया. भावातान दंडळल्या खातीर, सुकोन पडल्या खातीर सोमेलाकचें बक्षाने मागया. सांगात आमी मागया. हांव पातकी सर बदला देवा आनी तुमकां भोव बनीनो म्हजो गुन्हे हांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सरून वायटातून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसो बेगीन सदां संकार मरये सगळ्या दूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भोव बनीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर बलिदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पथकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काकूल कर सौम्या काकूल कर
Krista kakul कर Krista kakul कर Somya kakul कर Somya kakul कर प्रार्थुया सर्वेस्वर आमच्या बापा आमकां तुझ्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भगवंत नित्य अहंकार मरयेच्या विनवणेन ह्या जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सस्नाचो संतोष भोगूंक आमकां फावय आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना Amen. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो भावार्थ म्हळ्यार आमी बरो वचून आसाव त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसनात त्या संगती विशांत आमकां आसा ती खात्री भावार्था वरवीं आमचे पुर्वज देवाक मानवल्ले भावार्था वरवीं ते अब्राहमान देवाच्या ताळ्याक पाळो दिलो आनी आपणाक दायजशे मेळचो आसलो त्या गांवांत वचूंक तो भायर सरलो आपणे खंय वेचे म्हूण ताका कळीत नासलें जाल्यारय आपलो स्वंत गांव ताणें सोडलो भावार्था वरवीं बासायल्ल्या गांवांत एक परदेशी कसो एक तंबांत तो जियेलो देवाची तीच बासावणी घेतले इजाक आनी जाकोबूय तशेंच जियेले कित्याक देवानच येवजिल्ल्या आनी बुन्यादी फातर घालून बांदून हाडल्या शहरांत जियेवंक अब्राहम राखून आसलो भावार्था वरवींच साराक गर्भेस्त जावची सकत मेळ्ळी आवय जावची प्राय तिका उतरली तरी आपणाक बासावणी दिल्लो देव विश्वासी म्हूण तिणें लेखलें ह्या भावार्थाक लागून मरोंक लागीं पावल्या एका मनशा थावन मळबा वयल्या नेकेत्रा बरी आनी धार्या वेळेचे रेवे फरी मेजूंक जायना तितली संतत उपजली भावार्थांतच ही सगळीं मनशां मरून पावलीं देवान बासायल्लें तें तांकां लाभूंक ना जाल्यारय तें सगळें पयस थावन ताणें पळयलें आनी ताका स्वागत दिलो आपूण संवसारांत परकी आनी वाटसुरी म्हूण तांणी उक्त्यान सांगलें अशें सांगतली आपलोच म्हणलो एक गांव आपूण सोदून आसात म्हूण स्पश्ट दाखोवन दितात आपूण सोडून भायर आयली त्या गांवा विशांत ती चिंता करीत आसली जाल्यार थंय फाटीं वचूंक तांकां कसलोपुणी संदर्भ मेळतो पूण ती सकड एक उत्तम गांवांक म्हणजे सर्गींच्या निवासाक आशेताली मनशां देखूनच देवाक तांचो देव म्हूण आपयतना तो लजेना कित्याक ताणें तांकां एक शहर तयार करून दवरला अब्राहम आनी देवान ताची परिक्षा केल्या वेळार भावार्थान आपल्या पुताक भेटोवंक लागलो बासावण्यो ताका लाभल्ल्यो जाल्यारय आपल्या एकल्याच पुताक बली भेटोवंक तो तयार आसलो त्याच पुता विशांत देवान म्हणलें इजाका मुखांत्र तुजी संतत हांव स्थापीत करतलो मेल्ल्यांक जिवंत उठोवची पदवी देवाक आसा म्हूण ताणें लेखलें देखून मेल्ल्यांतलो जिवंत जाल्ले बरी तो ताका फाटीं मेळ्ळो देवाचें उतर हें देवाचे बडोकार सदैव जावं सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव ताणें आपले परजेची भेट केली सदैव जावं सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव ताणें आपले परजेची भेट केली जशें काळा उपरांत काळांनी ताच्या भाग्यवंत प्रवाद्या मार्फत ताणें बसायल्लें तशें आपल्या चाकरा दाविदाच्या घराण्यांत एका शातिवंत सळवणदाराक आमचे खातीर पाठयला सदैव जावं सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव ताणें आपले परजेची भेट केली सोडयता म्हूण आमकां दुस्मानाच्या हातांतली आनी आमकां द्वेषितल्या सरशक्त्यांतली आदार दिवन व्हरता म्हूण दयेन आमच्या पुर्वजांक
उडास दवन सदां आपणे केल्ल्या पवित्र सोल्या असो अशें ताणें म्हळें. सदैव जावन सर्वेस्वर इस्रायलाचो देव ताणें आपले परजेची भेट केली. हेंच तें फर्माण उक्त्यान ताणें सपूत घाल आमच्या बापा अब्राहमा लागीं केल्लें. सोडयतलो म्हूण आमकां आमच्या दुस्मानां थावन आनी फावो करतलो म्हूण आमी भियाविणें ताची सेवा करूंक पवित्रपणान आनी नितीन ताचे मुखार चलूंक सगळी जिणी सरासर. सर्वेस्वर इस्रायलाचो देव ताणें आपले परजेची भेट केली. सर्वेस्वरांचे जय हालेलुया. सर्वेस्वरांचे जय हालेलुया. 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 सर्वेस्वरांचे जय हालेलुया. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें दिलो. पुताचेर विश्वास दवरतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. हालेलुया. हालेलुया. सर्वेस्वरांचे जय हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. त्या दिसा सांज जातस आमी पलतडे वचुया म्हणालो जेजू आपल्या शिसा लागीं. तेदवा तांणी लोकांक दांड सोडलो आनी जेजूक माचवार आसलो तसोच घेवन ते फुडें सरले. तांचे सांगाता हेर माचवे आसले. तितल्यार एक व्हड जड वारें उठलें आनी लारां माचव्या भितर मारून माचो उदकान बुरोवन आयलो. तरी जेजू सुंकां सशी उश्या तकली तेंको न्हीद काडटालो. शिसांनी ताका जागोवन म्हळें, मेस्त्री आमी बुरतांव, तूं कांय खबरेर नाय मू. जेजून उठोवन वाऱ्याक वेस्टयलें आनी दर्याक म्हळें, चूप राव, थंड जा. आनी जड वारें रावलें आनी सगळें शांत जालें. तवळ जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले बिजूड कित्याक? तुमकां भावार्थ ना? पूण ते बोसड भियेले आनी एकामेका म्हणाले, हो कोण जायत? वारें आनी उदक लेगून ताच्या उतराक काल जातात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वागणी तुका ख्रिस्ता. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, क्रिस्ती जिवीत पंतवनाचें जिवीत. क्रिस्ती जिवीत वालच्या उदका भशेन आसचें जिवीत. कित्याक रावलें उदक घाणटा, वालचें उदक घाणना, तें नितळत आसता. ताकाच क्रिस्ती जिवीत पंतवनाचें चॅलेंजींग जिवीत या लायफ. तेंच आयच्या दोनी वाचपांत आमकां आयकोंक मेळटा. आयच्या दोनी वाचपांत एकच विशय आसा, भावार्थ. हाच्या पयल्या वाचपांत भावार्था विशयी डेफिनेशन, भावार्थ म्हळ्यार कितें म्हणलें एक डेफिनेशन आसा. आनी आयच्या वांजेलांत ती सोमी जाता, तुमचो भावार्थ कित्याक इतलो बिजोडलो आसा म्हूण सोमी सवाल करता आपणाच्या शिसांक. म्हज्या मोगाळ दिसता न्हू, आमकां सोमेस्ताक सेक्युरिटींत रावंक खुशी न्ही गे, होय गे न्ही. आमचें कम्फर्ट झोन जाय. आमच्या भितर त्या कम्फर्ट झोना भितर कोणाक येवंक ना. म्हाका जावंक पुरो, तुमकां जावंक पुरो, कोणाकय जावंक पुरो. हे मनशां सैंब. आमकां आमचें म्हणलें सेक्युरिटी जाय, कम्फर्ट झोन जाय. आनी त्या कम्फर्ट झोनांतून त्या सुसेगाद जिवितांतून आमकां भायर वचूंक नाका. कोणेय ताचे भितर येवचें आमकां नाका. होय गे न्ही. वय तुमी न्हय म्हळ्यार वय. कित्याक म्हळ्यार मनशाचें सैम तशें. पूण आज जेजू म्हणटा क्रिस्त जिवीत तसलें न्ही. आज न्ही सदांय म्हणटा क्रिस्त जिवीत तसलें न्ही. पळया, आमी मार्काच्या वांजेलांत आसा. मार्काचो वांजेल कसो सुरू जाता?
पातकिजीनी बदला नवी जिवीत सुरू करा. पातकिजीनी बदला नवे जिवीत सुरू करा. पातकाक तुम्ही पाठ करा. आणि आयच्या वांजेलाचे पहिले वाक्य असे आसा, आमी पलतडी या. आमी म्हळें क्रिस्त जिवीत चॅलेंज आमी थंयत रावल्यार घंटा. आमी एका जिवितांत आनी एका जिविताक आमी वचूंक जाय. ताकाच मार्कस वांजेल अशें सुरू जाता. कितें म्हळ्यार पातकिजीनी सोडया, नवें जिवीत आमी सुरू करया. म्हणजे मोगाळ इश्टानो, हांगा पळया की आमची आदलें जिवीत सोडून नवें जिवीत आमी सुरू करता आसतना कश्ट सदांच आसात. कश्ट सदांच आसात. कदाळ आमी क्रिस्त सांगाता सोमकत आसतना क्रिस्ताची वळख गरजेची. आयच्या वांजेलान दोन संगती आमी उडासा दवरूंक जाय. शिस सवाल करतात, हो मनीस कोण गाय, हो मनीस कोण? कित्याक शिसांक जेजूची वळख ना, आनीक तांचो भावार्थ घट ना. हे दोन संगती आयच्या वांजेलान आमकां पळोवंक मेळटा. जर तर हांव ह्या जिवितांत आनी एका जिविताक वेता तर म्हणजे म्हज्या फाटल्या जिविताक हांव फाट करून क्रिस्त सांगाता हांव आनी एक जिवीत वेता उतरणी करता तर पयलें क्रिस्ताची वळख जाय. कदाळ आमकां क्रिस्ताची वळख आसा, आमी तें बी आसा न्ही गी, कशें त्या बऱ्या सुवातेर पण 100 शेकडे फळ दिवंक शकलें तशें आमचें जिवीत जाता. नातल्यार मेरेर पडल्या त्या बिया भशेन सुकणी येवन खातली, कडपेर बसल्या त्या बिया भशेन एकच पटी किर जाताले आनी वत आयल्यान थंय वेताले. या तें बी त्या कांट्या झाडा मध्ये पडून चिरडिल्या भशेन जाता. कित्याक भावार्थ सेंटिमेंट न्ही, भावार्थ एक फिलींग न्ही, भावार्थ आमकां ती जेजू अशी खरी वळख आनी गुंडाळसो संबंध. आज आयच्या पयल्या आयच्या वांजेलांत तुमी पळया की शिस ते पोयन करता आसतना भियेतात. आमी नवें जिवीत प्रारंभ करता आसतना गोंदळ समस्या आसात. तुमी पळया की जावं पळय एक मनीस आमाल पियेन वता न्हू, भायर येवंक शकता आसतना ताका मस्त कश्ट मारता. जावं पळय एकलो मनीस आपणाच्या फाट जिवीत येता न्हू, तो नवें जिवीत सुरू करता तर मस्त कश्ट मारता. जावं मनीस एकलो पोटी मारचें जिवीत येता न्हू, बरें जिवीत सुरू करता आसतना मस्त कश्ट मारता. जावं पळय एकलो मनीस वेबेचारीच्या जिवीत येता न्हू, बरें जिविताक पयन करता तर मस्त कश्ट मारता. असल्या संदर्भार तो आपणाचे सक्तीचे तो जिवोंक शकता तर जायना, बिलकुल जायना. खदाळा क्रिस्त सांगाता ताची वळख जावन तो मुखार वेता तर ताका जेजू सांगात पोवन आसा म्हूण ताका भोगता तर जेजू म्हजे सांगात आसा म्हणलें चिंता ताका आसा तर तो सुलाभेन ती वाट मुखार वेता. कश्ट गोंदळ तें आसात. आनी कितें गरजेचें दुसरें भावार्थ गरजेचो. म्हज्या मोगाळ भाव भयण हर एक फावटी म्हणचें, आमी भियेता आमकां बेश्टयता न्ही गी, आमी भियेता आमकां बेश्टयता. जर आमी भियेता तर धाकटो कुरू आसा न्ही, पेट्याचें पील आसा न्ही, तें आमकां बेश्टयता. जर आमी भियेना आमकां कितलो वाग आयल्यार आमकां भिवंक शकचें ना, कित्याक आमचें तें धैर्य आसा. आनी कदाळा भे आसा, भावार्थ पाटा उणें जाता. कदाळा भे आसा, भियांत आसा, भावार्थ ऑटोमॅटीक सकला येता. कदाळा भे ना, जेजू आमच्या सांगात आसा म्हणलें तीर बरोवसो आसा तर भावार्थ घट उरता आनी आमकां ती उतरणी करूंक नवें जिवीत आपणावंक साद जाता. इस कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आमेन. आणि वाईन बापा तो स्वीकार कर, वासारतात ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मरे परी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. तुजी उतरां आयकोंक कुर्बे आमकां कर,
तुझी कुशी पाळूंक कृपेन आमकां बर पयल्या सेवेची येवंक उदार आमकां कर मरीशे आदर्शें दैरान आमकां बर म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर बलिदान देवा बापाक मानत असलें जावं म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाने महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र दवा सर्वस्व मानून घेव देवा आमच्या सर्गीच्या बापा मुनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान अहंकार मायेतून जल्म घेताना तिचे अहंकारपण विवाडूंक ना पूण विचित्रान तें पवित्र केलें आपणे घेतलेल्या मुंच सैंबा वरवीं आमकांय आमच्या पथकांतली निवारण तो पवित्र कर आनी अशें आमची बेटोणी तुका मानत असली जावं क्रिस्त आमच्या समया वरवीं सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया भय शामे करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं आज्या भवन तूं म्हणून ओळखून आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भगीन आमकां मरेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तुजें दिन वाचनेचें गीत गावन तुजी कण वाडाय आमी वाखणटा शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली वर्ती तुजी विजमिता सर्व काळी मनशां थंय कितली अपरमी तुजी दयाळाय तुजे ल्हानवीक साकरणेचेर काकोलतीन तुवें नदर घाली आनी आसो सडवंदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उद्देशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखणता सरकार ताच्या वाखणेक आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उन्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नाव येता जय उन्सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समागुंची तेच बरी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्ती कराराचें रगत फातका जे बक्षाने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वरवतलें हे म्हज्या उगडासा करात बाबार्तसो गुट परगटुया सोमिया जेजू तुझे मरण आमी समारंभता तुझे पुरा जीवन आमी परगटा तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू आमी अक्रेता आमी प्रत्येक रितीन मागया ब्रदर नाविना बसत आज तसो जल्मा दिसतो आचरण करता
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपुणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार यो आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापा, पिटर पावल आमच्या घोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमकांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरोबर सुदृढ मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगती मेल्ल्या समेस्ता तुजे परजळीत मुखार मळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अवकार मरे देवाचे माये सांगाती सांजू जैतीचो पती भगीन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकले आमच्या बापाचे मागणे भक्तीपुणी मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी सदा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतेल्या आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटा सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. माय मोगस गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपोवणे मेळ्ळ्या आमी निजायकी सुभागी. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें
वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका आमेन. सांगात तुझो हांव वाशेता विश्वासी तूं मोगाळ सोम्या म्हाकाय विश्वासी राखदन्या सुखान दुखान पिडेन भलायकेन एक माता धाकू ये सोम्या सोमिया तुका हांव अर्थेता तुझ्या येण्याक दादो साता सोमिया मुझ्या तुये काळजान मुझ्या जिये सांगा तुझो हांव आशेता. सुभागी कुस्वो अहंकार मायेसो ससनाच्या देवा बापाच्या पुताक सांभाळलो तो. प्रार्थुया. कणवाळ्या बापा भगवन अहंकार मरयेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी संतोष बरी जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच अहंकार मयेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फोव जाल्यार सोडूनदाराची भक्तीपणी साकरी करूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस पोरो तुमचे सवय आसो आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. कार्मेल साहेबिनीचे नोवेन. हे भाग्यवंती देवाचे माये आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाकणता. आपणाक चारांदासी म्हूण रेकल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सारून काढतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मठवर्षांनी तुका तांची आवय आनी शारोत्तीन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांत वेळा ताणें तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादी दाखवाले. सर्गींच्या वैभवाक दैवीक माये कोण ना तुझे परी भोळे माये कतनातले आमकारी कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां ये दर्या सुकरा म्हण पारातले आनी तूं तांकां पावली. आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढपातेने आनी धीर भरवशा तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सगळ्यो गरजो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरता. उगडास कर ये बोधायळी आमकां मरिये तुज्या आसऱ्याक दावुलो तुजो आदार मागलो. तुजे मध्यस्थी सोदुलो कोण कोणी कुमोक म्हणून आसतना गेलो म्हूण केदेंस कोणेंस आयकोंक ना. हे पातेरेन देरकान घेवन तुजे कडेन धांवून येता. हे आमकारीचे आमकारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मुनीस जाल्या देव पुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागता ते म्हाका दी. आमेन. नामान बरी कृपेन भरले समज तुजे संगाता आश्रयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मर्यादा क्षमय आम बाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर आनी बसत विनंती कर. नामान बरी कृपेन भरले समज तुजे संगाता आश्रयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मर्यादा क्षमय आम बाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर आनी बसत विनंती कर. नामान बरी कृपेन भरले समज तुजे संगाता आश्रयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मर्यादा क्षमय आम बाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर आनी बसत विनंती कर. अर्गाम प्रार्थन.
हे भगवंती मोरये कार्मेल राणये आमचे आवय तू जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोदरल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता व्हडा पातळेन तुजे बेंतीन गेल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासता ह्या घडये आमी तुजेच आसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जिवन प्रयत्न करतल्या अशें आमी सदांच तुज्या पुता विश्वासी रावून सर्गेच्या सुखा फावो आमकां फावो कर म्हूण मागता तुज्या आनी तुजे हातींत आसलेल्या जेजू बळकाच्या कृपे वरवीं आमेन. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Heve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Ea ergo advocata nostra, illos subos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesus, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium oscende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Mogar putra sove, Aumar Muriashivadi Vamka. भगवान कृपेने वर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी